सुरो आशा जिवी कोचा आयज देव आमचो उलयतलो आशा आमकां जिवी कोचा आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर म्हाका येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. चॅल्सी फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिप्रियानू डायस हे आमच्या भावा पासत. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या गोरब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, देव आमकां सगल्यांक जीव दिवपाक सोदता. आनी जीव दिवपाक सोदता म्हणल्यार आमी जिवी आसांव खरी, पूण जायते फावटी शेळमळाय आमच्या जिवितांत भितर सरल्या. आमी जिवी आसुनूय मेल्ल्या भाशेन कशी जाल्लीं आसा जाल्यार आमी आमचो बरवसो सोडिनासतना बरवसो घोट धरून देवाच्या मोगान आनी देवाच्या आत्म्यान आमी सुडसुडाय आमच्या जिवितांत हाडूंक हे भेटेंत आयज आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमकां मेळ्ळले सोयेक आमी पिड्ड्यार केल्यात. आमी जीव घेवचे बदलेक मेल्लींच कशीं जावन रावपाक आमी शेळमळायेन भरल्या. असल्या आमच्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलेलीं देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्यांचे जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवी जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेस्परा धन्या. आनीक एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, हे हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग. सुकलेल्या हाडांनू सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो कोत्तलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें कोत्तलो
आनी तुमकां कात येवशी कोत्तलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमोन येतलें. म्हाका आज्ञा केल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, कडकडो जालो आनी हाडां हाडूंक जोडूंक आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं चिरंतरांनी बोल्लीं म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुताक संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वासा चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेलेल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवी जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो आनी ती नव्यान जिवंत जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली. आनी एक व्हड आनी ओरिश्ट पळतून तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्ख्या इस्रायलाचें घराणें. तीं अशें सांगूंक भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यान आमचो बरवासो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे परजे आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते कोत्तलो आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देसान तुमकां पावयतलो. म्हजे परजे तुमचे फोंड उक्ते कोत्तोच आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमोन येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देसान पावयतलो. हांव सर्वेस्परान अशें सांगलें आनी केलां म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वोडकार. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत तीं दुस्मानाच्या चौक्यांतलीं निवाल्ल्यांत तीं उदेंती तान आनी ओस्तोमेथान उत्तरेसान आनी दक्षिणेसान एकठांय केल्यांत तीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. अरण्यांतल्या जंगलांतल्यान हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. तिकाण करूंक जाता तसल्या साराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोडूंक पावलोलीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळदीरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्या विट्यांतलीं ताणें तांकां निवारलीं आनी तिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयलीं. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. तांच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणेलेलो आत्मो ताणें दादोशी केलो, बुकेलेलो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेर नासलोलो. उद्गार. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर.
sui sorves fora, sui, sui sorves fora, sui, sui, sui sorves fora, sui, sui sorves fora, sui, sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो तो कायदो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचीच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगली समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण धरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मेलेलीं हाडां, भाव भयणीनो, मेलेलीं हाडां आमकां खंय मेळटात काय? आमच्या शिमितेरीन वसत जाल्यार एक बांय आहा आनी फोण जेन्ना जेन्ना ओस्पितात तेन्ना हीं हाडां जीं उरल्यान ती बांयत घालतात. म्हणटच कोणाकूय जर तर तुमकां मनशांची हाडां पळोवपाक जाय जाल्यार सिमितेरीन जी बांय आसा थंय वचून पळोवपाक जाता. हाडां जरी तर असलीं आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार आयज आमच्या मुखार पयल्या वाचपान इजेकिएल प्रवाद्याचें दर्शण ह्या मेलोल्या हाडांचें, सुकलोलीं हाडां, आनी सुकलोलीं हाडां सगलीं बराबर शिंपडलेलीं आसात. थंयसर वारो मारता, थंय वत पडटा, सुकल्यान तातूंत जीव ना. आनी असल्या हाडां विशीं संदेश दिवन देवान इजेकिएल प्रवाद्याक आपयलो. आनी संदेश कोणाक? संदेश कसलो? हो संदेश करीत भाशेन जे इस्रायेलाचे लोक व जुदेव लोक बाबिलोनीन निर्वासाक व्हेल्ले तांचे विशीं, कित्याक तांचो सगल्यांचो बरवसो काबार जाल्लो. तेन्ना तांकां ज्या वेळार तांकां निर्वाशी करून व्हेले तेन्ना इस्रायेलान आसलोलीं तांचोय सगलो बरवसो काबार जालो. मेल्ल्या भाशेन कशीं जिवंक लागलीं, आसून नासलेल्या भाशेन. आनी ह्या पासत हो एकाय बरें दर्शण मेल्ल्या हाडांचें इजेकिएल प्रवाद्याक दिश्टी पडटा. आनी ह्या दर्शनान आमी आयकलां तशें ही सुकलेलीं हाडां आसात तांचो कळकळ जालो, आवाज जालो. आनी आवाज ही हाडां एकामेकाक आड्डतात. ती मेल्लीं हाडां एकामेकाक आड्डतात तेन्ना कसलो आवाज जाता आमकां खबर आसतली. तर हो आवाज जालो, जायतो जालो, कित्याक की जायतीं हाडां आनी जायतीं हाडां जीं सुटलोलीं, मोडलोलीं, फुटलोलीं आसलीं तीं दळ्ळीं एकामेकाक, स्कॅलिटन जावन आयले. आमी स्कॅलिटन पळयलां. आमचें फकत हाडांचो आमचो हाडांचो बरो कसलो दिसता तो आमी जाणा, जाल्यार असले सगळे हाडांचे स्कॅलिटन जाले. आनी कांय बरे भाशेन देव हो संदेश ताका दिता, एक एक स्टेप. ही सगळीं हाडां जोडून आयल्या उपरांत तांकां शिरांतरां आयलीं. आमचें सर्कुलेटरी सिस्टम आमच्यान म्हणपाक जाता. काळजान तावन मागीर सगल्याक रगत वचपाक जाय. शिरांतरां, नर्व्स आसात, नर्वस सिस्टम, तेंय बीन घडून आयलें. आनी हो आमचो सर्कुलेटरी सिस्टम आनी नर्वस सिस्टम आसा ताका मागीर मांस भरोन आयलें. मांस भरोन आयल्या उपरांत ताचेर वयल्यान कात आयली. तर आमी जरी तर आमकां जण एकल्याक आमच्या मनान हाडलें आनी इमॅजीन केलें, आमची मोडलोलीं हाडां एक जातात, पयलीं आमी स्कॅलिटन जाता, शिरांतरां येतात, मागीर मांस येता आनी मांसा वयल्यान कात येता. जाली मनशाची कूड तयार. पूण भाव भयणीनो, मनशाची कूड तयार जाल्या उपरांत कित्याकूच उपकारो ना.
कित्याक मेल्ली मोडी, ह्या मेल्ल्या मोड्यांक जीव येतलो जाल्यार तांचेर स्वास सोडूंक जाय. आनी हो स्वास आत्म्याचो स्वास. पवित्र आत्मो तांचेर जेन्ना स्वास सोडटा तेन्ना ही सगळी मेल्ली मोडी जिवी जाली, चलूंक लागली. जाल्यार एक दीस इज्रायल परजी सोवें, बो करून जी इज्रायल परजीची भुरगीं निर्वासान आसात, मेल्लीं कशीं जी येतात, शेळमोळाय तांच्या जिवितान आयल्या, तशेंच जीं इज्रायलान आसात आपणाचीं घरचीं, आपणाचीं गांवचीं आमचे बराबर ना, तांकां धरून व्हेल्यात म्हूण तांचेय मदें शेळमोळाय आयिल्ली. जाल्यार असल्यांक देव सांगतात, तुमकां हांव नव्यान बांदून हाडटलों. कालच्या दिसाक आमी आयकल्लें, नवें काळीज, फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज तुमकां दितलो. इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान भाव भयणीनो, देव आमकां हो भरवसो दिता. आयज हें आमकां लागता गाय, ही पोरजां कोण गाय आयज, सुकलोल्या हाडांची, मेलोल्या हाडांची. इज्रायल परजेक जो संदेश दिल्लो तो आयज आमकां गोंयकारांक दिवपाक जाता गाय. वो आयज आमीच गोंयकार असलीं हाडां जाल्लीं आसात म्हणल्यार चुकीचें जातलें गाय. समजून घेवपाक बेस्तोच प्रयत्न करुया. आयज आमी आमच्या गोंयान जायतीं जाणां आसात गोंयकार, आनी जायतीं जाणां रडटा आमकां गोंयकारांक हें मेळना, गोंयकारांक तें मेळना. भायले आसात तांकां मेळटा, तेंची रेशन कार्ड जाता, तांकां काम मेळटा, आमकां काम मेळना. आनिकूय जायते भशेची आमची असली कंप्लेन आसात. आमचें गोंयकारपण काबार जाता, मरोन शें वेता, सुकल्यांत हाडां. उलोवपी आनी हें जाग्यार घालपाक प्रयत्न करपी भोव थोडे, चडशे जाणां कांयच पडलेलेंच ना. म्हाका कित्याक पडलां, म्हजें घर, म्हजो घोराबो, म्हजो वावर, म्हजी फामील इतल्याकूच आसात. तरी पूण मेल्लीं कशीं जाल्यात, कित्याक एकामेका बराबर ना. आमचीं जायतीं भाव भयणां परदेसान आसात, पयस आसात, आनी आमची जी परिस्थिती जायत वेता, जें कितें आमकां जायत घडत वेता तें पळोवन दुखी जातात पयस रावन. जाल्यार असल्या वेळार हो आयचो इजेकिएल प्रवाद्याचो संदेश आमकां गोंयकारांक लावंक जाता गाय. दुबाविरीत भाव भयणीनो, हो संदेश आमकां लावंक जाताच. खरेंच आमचे भितर शेळमोळाय आयिल्ली आसा, कित्याक आमी हाडां जावन पयस पयस पडलेलीं आसा. तर आमकां जरी तर लायतलें जाल्यार गोंयकारां पयलीं एकठांय येवपाक जाय. शिपडलेलीं आसात, आवाज जावपाक जाय. हो जो कळकळ जालो ह्या हाडांचो, तो आमच्या गोंयकारां मदें हो आवाज जावपाक जाय. आनी आवाज जाता तो आमकां आयकूंक येता. आड्डता आमी. थोडीं जाणां बाराबर येतात, पूण बाराबर येयल्यारूच पुरो ना. बाराबर येयलीं आनी स्केलिटन कशें जालें जाल्यार फायदो ना. शिरांतोरां येवपाक जाय. आमचे मदें आमचो नर्वस सिस्टम आनी सर्क्युलेटरी सिस्टम कनेक्टेड जावपाक जाय. आनी मागीर आमकां ही मास येवपाक जाय. कसले मास? आमकां आमच्या गोंयांत जिवपाक आमची जमीन आसा, आमचें पर्यावरण आसा, आमची आर्थीक वेवस्था आसा, इकॉनॉमी आसा, आमचो कल्चर आसा, संस्कृताय. जाल्यार ही सगळीं आमची शिरांतोरां आनी आमचें मास जाल्ल्या भाशेन. तेच बरोबर आमकां कात येता. कात येता म्हणल्यार आमी खरेंच गोंयकार, सगळीं आमी एक, हें आमी समजून घेवपाक भाव भयणीनो आयज गरज आसा. एकामेका बरोबर उबीं रावपाक गरज आसा. त्या मेरेन आमी फकत मेल्लींच हाडां, फकत आमचो बेस्तो कोडकोड जातलो आनी कांय जावचें ना. पूण जेन्ना आमकां ही शिरांतोरां आनी मास येयलां, जावं आमच्या संस्कृतायेचें, आमचे आर्थीक वेवस्थेचें, आमच्या सैमीक दायजाचें, हें सगळें आयल्या उपरांतूय काबार जायना. आमकां हो मोग जाय, जो आयच्या शुभ वर्तमानान हे फारिजेवांनी जेजूक विचारलें, सगळ्यान व्हडलो कायदो तो खंयचो? आनी जेजू व्हडांतलो व्हड कायदो आमकां सांगता. पयलो देवाचो मोग, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, एकल्याच देवाचो मोग. आनी ताचीच बरोबर दुसरो जो आसा तो पेल्याचो मोग. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. न्हयच फकत हांव, म्हजो घोराबो, म्हजें काम, पूण आमी सगळीं एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलीं जेन्ना जाता तेन्ना आमचे भितर हो स्वास
जो स्वास ही मेल्ली मोडी आसा तांकां जिवी करता ती उठून चलूंक लागता. तर आमकां हो देवाचो स्वास भाव भयणीनो जाय. तर देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमच्या काळजान घेवन जरी तर आमी आतांच आमचेच गोंयकारां विशीं जरी तर नियाळ केला जाल्यार देवाचो मोग घेवन आमी एकामेकाचो मोग करपाक कांयच गरज. आनी मोग म्हणल्यार बेश्टो मनाचो न्हू. मोग म्हणल्यार एकामेकाक पावप, एकामेकाचो हुस्को धरप, चुकतात तेन्ना एकामेकाक बोगसप, आदल्यो वस्तू घेवन तशेंच रावप आनी मेल्लीं हाडां कशीं जावप हें आमकां खत्र्याचें, हें आमकां लुकसण. पूण आदीं जालां, जायतें जालां, चुकीचें जालां. तें आतां आमी विसरुया, आमी मुखार या, हीं हाडां घट करुया, शिरांतरां घेवया देवाची आनी देवाचो मोग घेवन मुखार या. अशें जरी तर म्हणलें जाल्यार आमचे भितर हो स्वास येतलो. तेन्ना आमी शेळमळी मनशां जावचीं ना. तर आमकां सोयीक भाव भयणीनो जायते आसात. आमकां भोव करून कातोलकांक आमकां हो सोयीक आसा आमच्यो समुदायो घट करपाक. आतां आमी आमचे फिरगोजेन आनी हेरूय फिरगोजांनी सुरू केल्लें आसा. पूण कितलीं जाणां आमी ह्या घडोवन हाडपाच्या वावरान एक जाता? कितलीं जाणां आमी सहकार दिता? वो कितलीं जाणां आमी आजून पासून मेल्ली मोडी कशी जावन आसा आनी मेल्ली मोडीच जावंक सोदता? निबां जायतीं आसात आमचे लागीं. जाल्यार हें सगळें भाव भयणीनो कुशीन दवरून आमी हो जीव घेवंक, देव आमकां हो जीव दिता, हो जीव घेवंक आमी सुडसुडायेन भरलेलीं क्रिस्तांवां जावं, सुडसुडीत क्रिस्तांवां जावन आमी हेंची बी जिवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. तुझ्या उदारपणात तुम्ही दाखांचा सर्व भेटेल. दाखवले दिला sodans tuka betin urpilo lentuचे रोचने. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोडीक आमच्या ह्या नात्याक शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सुसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो गूट पुरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांग आतां तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मेल्लीं हाडां कशीं न्हय पूण जिवी मनशां जावंक आमकां देव आपयता. देखून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग घेवन आमी मुखार सरूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळींच सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमी सोबीं सर्वस्वताची भुरगीं जेजू सोबेसाचो ताचो बापूय आमचो कोणाक मेघा मेघाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितलें कोण सांगता म्हाका पावलें कोणाक मेघा मेघाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी कोता तितलें कोण सांगता म्हाका पावलें सुमी म्हणटा हांव तो जिवो उंडो स्वर्गार्थावन देवून आयिल्लो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो प्रार्थुया कोनवाड्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तुजो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयज शुक्रार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण इगोर्जेन जातली सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेवया F7 पेज नंबर 88 F7 आमचे मोते दवरून एका प्रिती Jesus,